आठ आमदारांक घाल्ले अपात्रता याचिकेचेर सुनावणे खातीर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सभापती रमेश तवडकराक स्मरणपत्र बरयलां। ह्या स्मरणपत्रांतल्यान पाटकरान 6 डिसेंबर 2022च्या प्रलंबित अपात्रता याचिकेचेर सभापतीचें लक्ष ओडलां। हालींच कांय दिसां पयलीं गोंय राज्याचे जे सभापती आसा रमेश तवडकर हांच्यांनी दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांचेर अपात्रताची याचिका जी आसली ती फेटाळून लायलेली आसा। ह्याच फाटभुंयेचेर आतां आयज काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्यांनी सभापतींक एक लेटर केला आनी तांकां रिमायंडर लेटर केला। तितून अशें म्हटलां की जे 8 आमदार काँग्रेसीनसून BJPन गेल्ले जवळ 14 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा काँग्रेसीनसून 8 आमदार जे BJPन गेल्ले ते जावन आसा मायकल लोबो, दिगंबर कामत, आलेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकर, रुडोल्फ फर्नांडीस, लिलायला लोबो, राजेश फळदेसाय आणि केदार नायक अशी नांवां आसा। हांचेर 6 डिसेंबर 2022 ह्या दिसा एक डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायल केल्लें अमित पाटकरान सभापती कडेन। पूण सभापतीन हाचेर जाप दिल्ली की पयलींच दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांचे अपात्रता याचिका आपल्या कडेन आसा पेंडींग, सो तेचेर निर्णय जाल्या उपरांत आपूण ह्या याचिकेचेर सुनावणी घेतलो। आतां ह्या रिमायंडर लेटरान प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्यांनी ताचोय उल्लेख केला की दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांच्या याचिकेची सुनावणी जाल्लेली आसा। सो आतां फुडली जी सुनावणी आसा ती ह्या 8 आमदारां विरुद्ध जी आमी याचिका फायल केल्ली तेचेर सुनावणी घेवची म्हणून एक रिमायंडर लेटर अमित पाटकरान सभापती रमेश तवडकर हांकां बरयला आनी तितून अशें म्हटलां की जर तुमी सुनावणी घेवंक ना बेगिनात बेगीन जाल्यार आपूण फुडले जे कायदेशीर जी कितें प्रक्रिया आसतली ती करतलो आनी कोर्टानूय वचपाची जे तयारी जी आहा ती अमित पाटकरांनी ह्या रिमायंडर लेटरान बरोवन सभापतींक रमेश तवडकर हांकां धाडलेले आसा। एक प्रकारचे हे रिमायंडर लेटर लागून परत एकदा अपात्रता याचिकेचो विशय जो आसा तो वयर येयल्लो आसा आनी ह्या विशया बद्दल वारंवार अपडेट आमी तुमकां घेवन येत रावतले। पळयत रावात तुमी गोमंतक TV।